राज्यात पर्यटक कमी येवपाक लागल्या ही सत्यस्थिती आसा। हांव मंत्री आजगांवकराच्या आडना, मात सत्यस्थिती कितें आसा ती सांगता अशें मंत्री मायकल लोबोन सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरेच्यान संजय मुनवली। Reality is tourism is gone down. Babu is my leader of Bharatiya Janata Party, Deputy Chief Minister of Goa and BJP. बहुजन समाज लीडर, बहुजन समाजाचे म्हाका चड लायक करता, म्हाकाय करता लोक सगळे आमी बहुजनूच। पूण डिक्लायन ट्युरिजम जाला ती खरी गजाल। गार्बेजाचे क्लीन करपाचे म्हाका खातें दिल्लें आहा तें करतलो हांव, तेजेर अगेन्स्ट ना। बाबू इज माय लीडर, टॉल लीडर। तुम्ही असं मीडियाज जॉब इज टू गो अँड फाइंड आउट। यू गो इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा, गो टू गेस्ट हाऊसेस। हॉटेलांनी वचत नाका, हॉटेलांनी हांकां भायर काडलेले आहा कोणाक, हांवें अजून बसून दवरल्या, सस्टेन केल्या। माय ऑक्युपन्सी ऑन एज ऑन टुडे इज 65%. फ्रायडे सॅटर्डे संडे वी गो टू around 85%. A time was there, I am hotelier for the last 16 years, and last 16 years we have never gone down below 90%. All the days, Friday, Saturday, Sunday we used to be full, but now it is weekend destination, Goa. We have to bring in required measures, and it is a collective work. I understand tourism because from the age of 13 I am working in this industry. I am not alleging anything against my leader Babu Azgaonkar. तेजे अगेन्स्ट काय उलयना। तेणे इनहेरिट आतां केला 3 वर्सां जाली। लास्ट 15 years ट्युरिजमाचे इंडस्ट्रीचेर जे काम केलां पळय तें सारकें जावंक ना। त्या खातीर आयज आमी ह्या स्टेजीचेर पावल्या। तुमी कोस्टल बेल्टान वचून पळया कशें चल्लां पळय तें। उट सूट कितेंय करूंक जायना वेन इट इज अ इंडस्ट्री where people have to go back with good memories. So to go back with good memories, आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पुलीस फोर्स आहा, सगळ्या काम सारकें जायना। मायनिंग बेल्टांतले भुरगे आयज आमच्या हॉटेलांनी कामाक आहा। हांव तुका दाखयता आमचो रेजिस्टर कार्ड आमच्या हॉटेलाचो। आय हॅव गॉट 500 people working in all my hotels. म्हाजेच उलयता हांव पयलीं, दुसऱ्याचे उलया नाका। सो हितून मायनिंग बेल्टाचे लोक कितके आहा ते वचून पळय तूं रेजिस्टरार आमचे। सो दोज पीपल हॅव गॉट एम्प्लॉयमेंट ऑन आवर सायड। वन्स दे मायनिंग स्टार्ट दे विल गो बॅक. We'll take some other boys. You have to understand the difficulty of the industry and where we have to do the correction. बाबू आजगांवकराचेर अगेन्स्ट काय ना, हांव तेणे म्हाजेर जो स्टेटमेंट केला, आय वेलकम हिज स्टेटमेंट। ही इज माय लीडर, सांगला तुमकां। बहुजन समाजाचो टॉल लीडर तो गोंयचो। सो तेणे आपले लिडरशीप बरी भाशेन तशें काय ना। ते फेल हांव कोणाचेर एलेज करिना। कमी जाला ते आमी आमचें काम सांगपाचें। म्हाका लोकांनी जिखोवन दिला कोस्टल बेल्टाच्या। इवन मायनिंगाचे जेन्ना प्रॉब्लेम जाता हांव उलयता, कित्याक हांव आमदार गोंयचो।